गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो उमेदवार बाबूश मोन्सेरातान पणजेच्या पोटवेंचणुके खातीर शुक्रारा दीस उमेदवारी अर्ज भरतलो अशें गिरीश चोडणकारान सांगलां। भाजपान इतलीं वर्सां पणजेचें प्रतिनिधित्व केलें, मात पणजेकारांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर भाजपाच्या उमेदवारांक शक्य जालें ना। ते सगळे प्रश्न काँग्रेस सुटावे करतली अशें गिरीशान जाहीर केलां। काँग्रेसीन कॅन्डिडेटूय डिक्लेअर केलो, फाल्यां नॉमिनेशनूय फायल करतात। सदांच काँग्रेसीचे आमचे आरोप की आमी निमाणी म्हणून जायना म्हणून। आयज आमी कॅन्डिडेटूय आमचो पणजेचो लॉन्च जाल्लो आसा आनी पणजेचे आमचे सगळे लिडर युनायटेडली आमी तेजे बरोबर आसतले। फाल्यां आमचो कॅन्डिडेट बाबूश मोन्सेरात 10:30 वरांचेर महालक्ष्मी कडल्यान आमी तेजे आशिर्वाद घेवन तो भायर सरतलो नॉमिनेशन भरपाक। आनी आमचे जे लिडर गोंयांत आसात ते सगळे तेजे बरोबर आमी फाल्यां आसतले। उदकाचो सादो प्रश्न सॉल्व करपाक जांकां सक्सेस करपाक जालें ना, 25 वर्सां जांकां लिडरशीप दिवन आमी हो इशू एग्रेसिवली घेतला आनी आमी तांकां दबाव करून हाडून थोडी पायपलायन चेंज करपाक लायली, तरी पण तो पूर्ण सुरू जाल्लो ना। आमी ही फायट चालू दवरतले पणजेच्या लोकां खातीर। रायबंदरा लायटीचो इशू आजुनूय सॉल्व जाल्लो ना, रायबंदरा उदकाचो इशू आजुनूय सॉल्व जाल्लो ना। आनी जितले तेणी पळय सांगलेलें, म्हाका याद जाता पर्रीकरान बाय इलेक्शनाक प्रॉमीस केल्लें 365 दिसान पणजेचे सगळे इशू काबार जातले म्हणून। पणजेचो एक इशू सुद्दां सॉल्व जालो ना। जवळ जवळ 2 वर्सां जावपाक येता पणजेचें बाय इलेक्शन जावन। पणजे आशिल्ली तशी आसा। स्मार्ट सिटीचेर करप्शन आमी येता त्या थोड्या दिसांनी पणजे जें करप्शन जालां, पणजेन जें BJPन करप्शन केलां तें सगळें करप्शन आमी तेंचे एक्सपोज करतले, कसलीच हें बाळगन आसतना। आनी पणजेच्या मतदारसंघा कडेन तांकां आमी कंप्लीट उगडी करतले की BJPन पणजे मतदारसंघाच्या लोकांचो कसो गैरवापर केलो हें आमी लोकां मुखार हाडटले।